आयच्या मिसांत 2 इंतेसो आसात. पयलें आयजे कोरोस भरता आमचो भाव लॉरेन्स डिसुजा सोंपल्यार, आनी 1 म्हयनो भरता आमची भयण मारिया आंतोनिया काब्राल सोंपल्यार. तर तांकां दोगांयकूय देवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण आयच्या मिसान तांच्या आत्म्या बसत मागुया. वाडदीस समारंभता आयज मारिया फाल्कांव ई पेरेरा, जोवेनियानो de Almeida आनी आबेल राफाएल डायस तांकांय देवाचो आशिर्वाद सुभानपणी मेळूंक ह्या मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र मिसाची भेटीन फावो ती पुरी वांडो घेवचे खातीर आमची पात कावंट करून घेवया. खालतिकायेन दूख दवरून म्हणुया. हांव पातकी सोडपोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत आयुवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवं. सर्वेस्परा तुज्या धर्मवत्योक्षा बागेवन चालसाक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे पवित्र सोबेचेर निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं थांबून आसतना तिचे रुपांतर कर आनी जेजूचो रूपकार घेवन ताच्याच मुखामोळाचो परजळ संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान आपले पोरजेक भायर आयली जायत जावं नजो, तर हांवूय इस्रायली आब्राहमाच्या सोंतीचो बेंजामिनाच्या कुलाचो ना. देवान आपले पोरजेक भायर रावंक ना, ताणें तिका पयलींच आपली म्हूण मानून घेतल्या. तर हांव विचारतां, तांचो पांय आडवो पडलो तेन्ना तांच्या निसणटोन जावचे खातीर हय ना की ना? पूण ताच्या गुन्यांवांक लागून ओन भावार्थ्यांक तारोन मेल्ले आनी जुदेवांनी आतां उर्बेन तांची देख घेवंक जाता. ताच्या गुन्यांवान संवसार ग्रेस जालो जाल्यार आमी ताच्या अविस्वाशीपणान ओन भावार्थ्यांक सुबाम
आशिर्वाद मेलो जाल्यार ती सगळीं भावार्थांत भितर सरतली तेन्ना कितलो अदीक व्हड फळ मेळचो ना. तुमचे जानवाय विशीं तुमी मुरगटशात म्हूण भावा भयणीनो हांगा एक गुपीत सोत आसा तें तुमी जाणो जाल्लें म्हाका जाय. तें हें, इस्रायल पोरजेंतल्या तोंड्याचेर कुर्देपण आयलां तें फकत ओन भावार्थ्यांचो आख्खो जमो भितर सोरो पर्यान. तशें घडटच आख्ख्या इस्रायलाक तारण मेळटलें तर अशें बरयलोलें आसा. सियोनान तावन सोडवंडार येतलो, जाकोबा कडसून तो अकबीत पयस करतलो. जेन्ना तांची पातकां काडून उडयतलो तेन्ना हांव तांचे कडेन हो करार करतलो. शुभ वर्तमाना विशीं तांकां आनी देवाक पडना तें तुमकां लागून, पूण विचून काडलोली परजा कशी देव आजून तांचो मोग करता ताच्या पुर्वजांक लागून. आपणें दिल्लें देणे विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. देवाचें उतर हें, देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कदीच सांडचो ना. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कदीच सांडचो ना. सर्वेस्पोरा ज्या मनशांक तूं उपदेश दिताय, जाका तुजी समूत शिकयतात तो मनीस भागी. नोश्त्यांक फोण कोणून जाता म्हणसर ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान करताय. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कदीच सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक सांडचो ना? आपणें विचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्या निती प्रमाणें जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कदीच सांडचो ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक पावूंक नासलो जाल्यार हांव रोखडोच नरकांत ओगो पडटलो आसलो. म्हजो पांय निसरतो अशें हांव चिंतां तेंच घोडी तूं मायमोग म्हाका सांबाळटा सर्वेस्पोरा. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कदीच सांडचो ना. उद्गाराक गायन गावया. B8 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले हांव. B8 पेज नंबर 24. Sorvespor dunce sove asu, Luca pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन वेचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्यांक ताणें अशी एक वोपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना
वचून पयले सुवातेर वचूं नाका, कित्याक तुजे वोन मानादीक दुसरो कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत, आनी तुमकां दोगांयकू आपयल्यांत तो थंय येवन तुका म्हणत, तुजी स्वात हाका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे स्वातेर बस. तेन्ना तुका आपयता त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले स्वातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाचे इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकला ते भाशेन आपणाकूच उंच काडटा तेका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. इंग्लीश भाशेन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून म्हणटात. म्हणल्यार जो कोण खालतो आसा, जो कोण कोश्टवता, जो कोण त्रास सोंसता, ताका संतोश मेळटले, तो ग्रेस जातलो, गरीब आसलो जाल्यार, आनी तो पिडापीड सोंसतलो जाल्यार आतां तो खुशालकाय भोगतलो. आनी हेंच कशें आमकां आदल्या कोरारान हान्ना हाच्या जिवितान मेवता. ती गोरबेस जाता तेन्ना ती सोर्वेस्पराक तुस्त घेवन एक गीत गायन गायता आनी सोर्वेस्पराची वाखाणणी कोत्ता. तशेंच नव्या कोरारान मारिया सोर्वेस्पराक वाखाणटा आपणाक ही संदी दिल्ल्या पासत. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजू अशेंच कितें आमकां कोडीत कोत्ता. जी मनशां आपणाकूच जी मनशां ल्हानविकायेन जियेतात तांकां देव उंच काडटलो. एका राजान एक राजा आसलो आनी ताचे मंत्री आसले, आनी अशेंच एका दिसा ह्या राजाक एक गुरू वो एक जाणार मनीस भेट करूंक येता, आनी बरोच वेळ भायर रावल्या उपरांत ताचो वेळ पावता भितर सरून राजाक मेळूंक. आनी तो राजाक मेळूंक वेता तेन्ना तो आपले चेपे काडटा आनी आपले मान बागोयता, आनी हें पळोवन राजा आपले मुकुट काडटा आनी आपले मान ह्या मनशाक बागोयता. अशें पळोवन सगळे मंत्री ताचे अजाप जातात आनी त्या राजाक म्हणटात, तो एक सादो मनीस, ताणें आपले मान बागोयल्यार कांय फरक पडना. तूं एक राजा, तुवें आपले मान बागोवंक फावना. हें आयकून हो राजा ह्या मंत्रीक म्हणटा, हांव जोरी तर हो सादो मनीस जोरी तर इतलो खालतो जाल्यार हांव ताचो राजा म्हणटोच हांव ताच्याहून अदीक खालतो जावंक जाय. हे राजाचे जबाब आयकून ते सगळे अजाप जातात. इश्टानो, आयज हें शुभ वर्तमान आमकांय अशेंच कितें करूंक आपयता. ह्या राजा भाशेन आमी क्रिस्तांव कशीं, जेजूची पाटलांवदारां कशीं आमचे जिवितान दुसऱ्याहून अदीक खालती जावंक आमकां उलो. आनी जेजू आयज शुभ वर्तमानान अशेंच कितें आमकां उलो कोत्ता. फिलिपकाराचे भगवंत पावलून फिलिपकाराक बरोवन आमकां मेवता की जेजू देव जावनूय मनशाचे सोयम घेता आनी खालतो जाता मरो पर्यान. तर आयज हांव आनी तूं आमकांच विचारया, हांव ह्या जेजूचो पाटलावदार कसो, हांव कितलो म्हज्या जिवितांत खालतो आसा काय, आनी हांव दर दिसा जिवितांत खालतो जावंक कसलीं पावलां मारता काय. हेंच एक ओस्त मनान धरून आयज आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत कुरपा मागुया. खालतिकायेचे गूण आमकां आमचे जिवितांत आसूं आनी देवाची तुस्त दर दिसा करूंक आमकां ह्या मिसांत कुरपा आनी बोड जोण एकल्याक मागुया. बेटोनी वेलार गायन गावया आमची पोले वरदाना C2 पेज नंबर 28. C2 पेज नंबर 28.
तुज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या बलांतरी मोहिमेक आमच्या सोयीच्या जगाक सरीसपोर मानून घेवं. बाबा आमच्या सासणी गवण्या भाग्योन चालसाक तुजे पोरजेचो घोवडी आपणा पासत आनी आपले पोरजे पासत भेटयलो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची घोवडी कुर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयली तशेंच आमच्या घोवण्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज तें सुगूण वाडून आमचें जिवीत फळां बरीत खोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळसा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत विदारा आनी सस्नेच्या देवा सर खाली आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स बोरोम्यो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही पवित्र परब समोरून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय आनी ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरणान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्रतान सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेय पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक बेश्शी आली ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडसाक करात. Babartaco good purgotuja. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviane dolor. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviane dolor. बाबा जेच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितीमेचेर विश्रायल्ले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमचे घोवडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यां ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तूं इश्टागतीर मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोरजोदीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कोरमरी देवाची माई सांगती बेगीन धर्म दत्ता आनी सरकारी तुका मानवल्यात सगळे भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वाट दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोपेदार बापा सर्वदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव खालत्यांक उंच उबारता, गोरविश्टांक खाला आपटिता. बोडवो गाब्रियल मारेशी देवाचो निरोप घेवन आयलो तेन्ना तिणें म्हणलें, बिहोल्ड द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. ही आसा हांव दुनियाची चाकून, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. खालतिकाय जियेली, देवाक मानली. खालतिकाय आपणावन खालती जिवीत जिवंक आमकांय देवाच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी मोरमाशान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतेन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं.
एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री सोसऱ्याचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची श्री सोसऱ्याचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची श्री सोसऱ्याचे पाप काटले आमकां शांती दी. देव जावनूय घालतो सादो जाता आनी वाटसऱ्याचो सांगाती जावंक आपणाकूच दिता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान शेवताणा गायन गावया. जिविताचें उदक जिविताचो उडो D23 पेज नंबर 60. D23 पेज नंबर 60.
Orpatulia utka porus, moce rogot pivon colme, urvosarlea mana porus, consuno carucice. सगळीं उबी रावया. यादनिके संस्कारनी घेवंक तयारी करतल्या दियाक्न रियगन मार्टिन्स हाच्या पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणी कराराचो परम यादनेक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक्न रिगन मुन्यारी यादनीकपण घेवंक तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतां आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागतां. पुर्तेपणीन आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटूं, विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणीन संस्कार समारंभू आनी तांबो नासतना मागणें करूं. जेजूक तो ओदीक चिकटून रावूं. बापा, बरी खबर पुरगोट्टलो हातयार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांनी पेटय आनी काळजाचे भोक्तीन यादनिके संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्तां तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. सर्किंच्या बापा, तुवें वेचून काडलेल्या गवळ्या भाग्यवंत चार्ल्सान आपल्या मुण्यारपणांत विस्वासपणाची आनी प्रीती मोगाच्या कोन्यांनी उमेदीची पोरजडीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांक विस्वाशी रावूंक आनी प्रीती मोगाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आतां घेतिल्ल्या जेवच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां दी. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हंसोर पोदविदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक गायन गावया नवो संवसार V12 पेज नंबर 258. V12 पेज नंबर 258. Novo संसार भरपूर नवे, दोळ्या मुखार नवे देखले. देवा पिरामुच्या मोगे, बापाचे घर भुरग्या सोबे. देवा पिरामुच्या मोगे, बापाचे घर भुरग्या सोबे. तुझो